प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या भारताच्या एका मिसावांत जंय आमचे मिशनार वावुरतात असले एका मिसावांत अशी एक परंपरा आसली, एक ट्रेडिशन आसले. आनी ती परंपरा म्हटल्यार अशी, त्या गांवांत जेन्ना कोणी मरतालो आनी ते मेल्ले कुडीक जेन्ना ती निकी पितालीन, मेल्या उपरांत आनी ताका निकी पिल्या उपरांत ते समुदायाचे लोक, ते गांवचे लोक एक पोती भोंवडायताले आनी कांय दुडू जमा करताले. आनी हे जमा केल्ले दुडू ते दुखेस्त फामिलीक, ज्या फामिलीन हो मेल्लो, ही भयण हो भाव मेल्ली, ते फामिलीक हे दुडू ती दितालीन. कित्याक ती फामील गरजेंत आसली. तांच्या दुखांत, तांच्या गरजे आकांताच्या वेळाक हे दुडू तांकां पावताले, तांकां खर्च करूंक जातालो. आनी ही परंपरा एकदम बरी आसली. शेजाऱ्याची ती चिंताली. आनी जेन्ना वर्सां बदल्ली, टायम गेलो, तेन्ना ही परंपराय बदल्ली. आनी कशी बदल्ली? जे कोण हे दुडू एकठांय करताले, निकी पिल्या उपरांत, मेल्ल्यांक निकी पिल्या उपरांत हे दुडू एकठांय करताले, ते आनी तांच्या गांवचे कांय वडील ह्या दुडवांचो अर्दो वांटो आपणाक दवरूंक लागले आनी अर्दो वांटो ते दुखेस्त फामिलीक दिवंक लागले. आनी हो जो अर्दो वांटो ते आपणाक दवरताले, ते आपल्याच्या जेवणा खाणाक ओदी करून सोरो पिवंक आनी बेबदिकायेन सारूंक ते वापरताले. आनी अशे परी ही बरी परंपरा वायट परंपरा जाली. आनी ह्या मिसावान जेन्ना एक नवोच पाद्री, एक नवोच याज्ञीक, मिशनार कसो गेलो, ताणें ही परंपरा, वायट परंपरा, हें वायट घडटा आनी हे लोक ह्या दुडवांचो वायट उपयोग करता, बेबदिकायेन सोरो पिवंक हे दुडू सारतात, तें पळोवन ह्या याज्ञिकान ही परंपरा बदलूंक प्रयत्न केलो. आनी जेन्ना ताणें हो प्रयत्न केलो, त्या गांवचे लोक पादिगारा आड उलोवंक लागले, ह्या याज्ञिका आड उलोवंक लागले, म्हणूंक लागले, वो आतांचो याज्ञीक, आमची परंपरा आदली, इतली वर्सां आमी पाळीत आयल्या, वो कोण ही परंपरा बदलतलो. अशें करून तांणी ह्या याज्ञिका आड उलयली. आनी वो याज्ञीक जो ह्या मिसावान ते फिरगोजेंत नवेपण हाडूंक सोदतालो, ही परंपरा बदलूंक सोदतालो, नवसरूंक सोदतालो, हाचेर तांणी अडचण हाडली. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत नदर मारल्यार जायत्यो आमच्यो चाली आसात, आमच्यो संवय आसात, बऱ्यो संवय आसात, वायट संवय आसात. आमचे समुदायेंत, आमच्या वाड्यांत, आमचे फिरगोंजेंतूय जायत्यो बांदावळी ओ स्ट्रक्चर्स आसात, परंपरा ओ ट्रेडिशन्स आसात, आमच्यो चाली आसात. बऱ्योय परंपरा आसात, वायटूय परंपरा आसात. बऱ्यो बांदावळी आसात, वायटूय बांदावळी आसात. ज्यो बऱ्यो आसात त्यो आमी सांबाळूंक जाय. वी हॅव टू प्रिजर्व अ गूड ट्रेडिशन्स. पूण आमच्यो ज्यो परंपरा आनी बांदावळी ज्यो आमचे मदें वायटपण घडोवन हाडटात, आमचे मदें वेगळोचार घडोवन हाडटात, दुसऱ्यांक भायरायतात, असल्यो परंपरा आमी बदलूंक वा नवसरूंक गरज. आनी देखूनच मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां हेंच उगडास करता की आमी भाग्योन फ्रांसीस सावियरा भाशेन आमचे पवित्र सोबेन नवेपण आनी नवसरणी हाडूंक आयचो सेवाधर्म आमकां हुस्कायता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोयंबाचेर आमी नदर मारल्यार आमी सोयंबान हेंच पळयता. सोयंबांत आसलेल्यो वस्तू जिवाळ उरपाक आपल्याकूच नवसरतात. झाडांचेर आमी नदर मारल्यार झाडाची पानां झोडटात, वर्साच्या वर्सा झोडटात आनी नव्यो कोमऱ्यो फुट्टात, नवीं पानां येतात. एक झाड जिवें उरतलें जाल्यार आदलीं पानां झोडोंक गरज. आमची कूड नवसरता, आपल्याकूच नवसरता. विज्ञान आमकां सांगता की आमचे कुडींत आसलोली सेल्स दिसाच्या दिसा 330 बिलियन सेल्स आर रिजॅनरेटेड. आमची कुडींत आसलेली सेल्स सदांच नवसरतात, नवी जातात आनी सुमार 100 दिसांनी आमची आख्खीच कूड नवी जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोयंबांत आसलेल्यो वस्तू जिवाळ उरोंक, आपल्याकूच रिजॅनरेट वा नवसरतात जाल्यार आमचो क्रिस्ती भावार्थ, आमची पवित्र सभा, आमची समुदाय जिवाळ उरूंक आमकांय नवसरणेची गरज. आनी हेंच आयचो विशय आमकां उगडास करता.
आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता कशे परी इस्रायल पोरजा एक नवी पोरजा जावंक एक नवसरलोली पोरजा जावंक हो एक उपाय घेता. आनी कसलो उपाय? ही इस्रायल पोरजा निर्वाशी जावन सुमार 70 वर्सां बाबिलोनिया देशांत गुलामपणान जियेलोली ती आतां आपल्या गांव घरा जेरुसल्यान परतता. आनी जेरुसल्यान परततच ती पळयतात की तांच्या शाराचें, तांच्या गांवचें, तांच्या देव मंदिराचें सगळेंच निसणटण जाल्लें. तांची शेतां भाटां जी जायतीं वर्सां वोपूंक नासलीं, रोवंक नासलीं, ती तांचोय नाश जाल्लो. आख्खेंच जेरुसलेम एक अरोणें कशें जाल्लें. आनी इतलेंच न्हय, ती आपल्या गांव घरा परतलोली, स्वतंत्रताय तांकां मेळ्ळोली, पूण राजनितीक वाटेन ती आजुनूय स्वतंत्र जावंक नासली. तांचेर पर्शियेचे राजा तांचेर जुल्म चलयताले. पॉलिटिकल फ्रिडम ऑर ऑटोनॉमी तांकां नासली. आनी देखूनच ती आजुनूय खरी स्वतंत्रताय सोदताली. आनी ती इस्रायल पोरजा आपले पातोक ओळखून घेता. तांणी आनी तांच्या पुर्वजांनी पातोक केल्ले आनी देखूनच देवान तांकां खास लायिल्ली हें ती ओळखून घेतात. आनी आतां आपलें जिवीत ती नवसरूंक सोदतात. एक नवी पोरजा जावंक ती उपाय घेतात. आनी देखूनच इसायास प्रवादी पोरजेच्या नांवान हें मागणें बापाक देवाक उबारता. आनी हें मागणें करून तो म्हणटा मेसायास येवंक, स्वर्गांतल्यान देंवून ह्या संवसारांत येवंक एक नवी पोरजा, नवेपण, एक नवसरलोलो समाज घडोवन हाडूंक इसायास प्रवादी पोरजेच्या नांवान हें मागणें देवाक उबारता. तें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता. मोगाच्या भाव भयणीनो, इस्रायल पोरजा मेसायास येतलो आनी सगळेंच नवें करतलो म्हूण समजताली. आनी आमी होच बोरवासो धरतात. आयज क्रिस्त येण्याच्या काळाचो पयलो आयतार आमी पाळटाव. क्रिस्त येण्याची आमी तयारी करता. जेन्ना आमी आमच्या भावार्थाचो गूट आमी उचारता तेन्ना आमी म्हणटा जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. जेजू नव्यान येतलो हें आमी सोत मानता. केन्ना येतलो तें आमी नको, पूण आमी एक मात जाणाव की आमची ही संवसाराची यात्रा सोंपतच आमी जेजूचें मुखामळ रूप पळोवंक आमी सगळीं आशेता. आमकां जेजूक मेळूंक आमकांय संदी मेळटली ह्या भावार्थान आमी जियेता. जाल्यार ह्या क्रिस्ताच्या येण्याक आनी बऱ्या मरणाक आमी सदांच तयार आसूंक जाय. इतलेंच न्हय, जेजू आमकां मेल्या उपरांतूच न्हय, पूण आमी ह्या संवसारांत जिवी आसतनाय आमकां ताची भेट मेळटा. जितले फावटी आमी ताका मागण्यांत उलो करता तितले फावटी तो आमचे मदें हाजीर जाता. तो आमचे मदें सदांच हाजीर आसा. आनी ताची हाजिरी आमी जेन्ना ताचो उगडास करता तेन्ना ताची हाजिरी आमी अनुभवता. जाल्यार ह्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी सदांच तयार आसूंक, सदांच जेजू हाडटा तें नवेपण आपणावंक आमी सदांच तयार आसूंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतलें आयचें हें वाचप आमी आयकलां. आनी भाग्योंत मार्कू हे धाकटेशे वपारींतल्यान आमकां हेंच सांगूंक सोदता की आमी सदांच जागृत आसूंक. ही धाकटीच वपार जंय हो घराचो धोनी पयस गेल्लो तो परतून येता तेन्ना ताचे चाकर काम करतले मेळीत जाल्यार ते भागी. होच ह्या धाकट्या शुभ वर्तमानाचो हे वपारीचो मुखेल संदेश. स्वामी जेजू येता तेन्ना आमी सदांच जागृत आसलेलीं, काम करतलीं आमी मेळूंक हेंच आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, भाग्यवंत मार्कू आमकां सदांच जागृत रावंक सांगता. आनी भाग्यवंत मार्कूचें शुभ वर्तमान आमी बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार आमी पळयता तातूंत एक संदेश आसा. आनी तो म्हटल्यार भाग्यवंत मार्कूचें शुभ वर्तमान भोव धाकटें, फकत 16 वेसूर आसात. आनी तो आख्खें शुभ वर्तमान एक काणी कशी, धाकटीच काणी कशी तो आमकां सांगता. आनी एक उतर तो परतून वापरता. आनी तें कसलें उतर? रोखडेंच, ऑर इंग्लीश भाशेन इमिडिएटली. हें उतर मार्कूच्या शुभ वर्तमान सुमार 40 फावटी आमकां मेळटा. आनी हें उतर मार्कू कित्याक वापरता काय? इमिडिएटली ऑर रोखडेंच. जेजू हांगा आसलो रोखडोच दुसऱ्या जाग्यार पावता.
एक घोडणी घडटा आनी ते घोडणे उपरांत रोखडीच दुसरी घोडणी घडटा. जेजू आपल्या शिसांक आपयता आनी रोखडेच जेजूचे शीस जेजूचो पाटलाव करतात. जायरुसाच्या घरांत वचून जेजू ताचे मेल्ल्या चेडवाक सांगता, उठ चेडवा उठ, तालिता कुम, आनी ते चेडूं रोखडेंच उठटा. मोगाच्या बाब भयणीनो, मार्कू आमकां हेंच सांगूंक सोदता की आमी जेजूच्या शिसांनी वेळ काडिनासतना वो रोखडेंच हो सुडसुडायेन आमी जेजूचो पाटलाव करूंक, जेजूच्या येण्याची तयारी आमी सुडसुडायेन करूंक, रोखडीच करूंक, डिले करिनासतना, फाल्यांक रावनासतना, आयजूच आतांच आमी तयार आसूंक, हो निर्णय आतांच घेवंक मार्कूचें शुभ वर्तमान आमकां हो खेरीत संदेश दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, भाग्योन फ्रांसीस सावेराच्या जिविताचेर नदर मारल्यार हेंच आमी पळयता. 2004 वर्सा जेन्ना भाग्योन फ्रांसीस सावेराचे कुडीचे एक्सपोजिशन वाचले, त्या समयार हे सरभोंवतीच एक नाटकुलें वो एक ऑपेरा प्रस्तूत केल्लें फादर आलन तावारीस हाच्या पंगडान, आनी ह्या ऑपेराचें नांव आसलें फ्रांसीस मॅन इन अ हरी, फ्रांसीस मॅन इन अ हरी. आनी ह्या ऑपेराचो मुखेल संदेश आसलो कशे परी भाग्योन फ्रांसीस सावेर जेन्ना ताका आपोवणें मेवलें आनी आमच्या देशांत येवंक ताका संदी मेवली, ही वॉज अ मॅन इन अ हरी. तो सुडसुडायेन वेळ काडिनासतना तो आमच्या देशांत आयलो. जेजूक परगटूंक, जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक ताका थार धरो नासलो. सुडसुडायेन ही वॉज इन अ हरी टू प्रोक्लेम जीजस टू अदर्स. हेंच मोगाच्या बाब भयणीनो भाग्योन फ्रांसीस सावेराच्या जिवितांत आमी पळयता. ही वॉज तो रोखडोच वो तो इमिडिएटली वो तो थार धरून नासतना जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक वावुरलो. 1542 ह्या वर्सा तो आमच्या देशांत आयलो. 1540 वर्सा जेजुईट संस्था घडोवन हाडलोली. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, भाग्योन फ्रांसीस सावेर पवित्र सोबेन नवेपण आनी नवसोरणी हाडूंक वावुरलो. त्या तेंपार 1540 आनी 1542 ह्या वर्सांनी पवित्र सोबेन नवसोरणेची गरज आसली. प्रोटेस्टंट रेफॉर्मेशन जाल्लें. प्रोटेस्टंट धर्म युरोपाच्या देशांनी शिपडटालो, परजळटालो. जायते युरोपाचे लोक प्रोटेस्टंट पंगडान जोम्यांक जॉयन जाताले. आनी त्या तेंपार पवित्र सोबेक नवसोरणेची गरज आसली. पवित्र सोबेच्यो बांदावळी, पवित्र सोबेच्यो परंपरा, पवित्र सोबेची शिकवण थीर करूंक नवसरूंक गरज आसली. इतलेंच न्हय, पवित्र सोबेचो वाट जावंक मिशनरांची गरज आसली. देखूनच जेजुईट पाद्रींक हें कार्य पवित्र सोबेन तांचेर सोंपयलें. आनी जेजुईट पाद्रींनी हें कार्य आनी हेराय पाद्रींनी मिशनरांनी हें कार्य फुडें व्हेलें. आनी हें पवित्र सोबेचें कार्य आपलें करून भाग्योन फ्रांसीस सावेर आमच्या देशांत आयलो. आनी आमच्या देशांत, आमच्या गोंयांत येवन हांगाच तो रावूंक ना. ही वॉज अ मॅन इन अ हरी. तो सुडसुडायेन आमच्या देशांतावन दुसऱ्या देशांनी गेलो. जापानाक गेलो, इस्ट तिमोर गेलो, मालाकाज ह्या आयलँडांचेर तो गेलो. आनी ताणें क्रिस्ती भावात शिंपडायलो. नव्यो मांडण्यो काडल्यो, नवे उपाय घेतले. कापीण वाजोवन तो भुरग्यांक आपयतालो, तांकां दुतोन शिकयतालो. पवित्र सोबेची शिकवण, पवित्र सोबेची दुतोन गायोनान नेटोवन तो दुसऱ्यांक शिकयतालो. जाल्यार पवित्र सोबेचो वावर फुडें व्हरतना ताणें नवसोरणेचें मन आपणायलें. नव्यो मांडण्यो ताणें काडल्यो. आयज जेन्ना आमी ताका मान दितात, ताका ह्या जाग्यार आमी आयल्या, ताका भेटूंक आमी आयल्या, ताचे कडल्यान आमी शिकुया. जरी तर भाग्योन फ्रांसीस सावेर आमचो गोंयचो सायब आमी म्हणटा, जाल्यार ताणें केल्लें कार्य आमीय करुया. आमकांय नवसोरणेची गरज. आयज आमचेच पवित्र सोबेचेर आमी नियाळ करुया, नदर मारुया. आमकां कसले नवसोरणेची गरज काय? आमचो 500 वर्सांचो भावार्थ आमी म्हणटा, आनी 500 वर्सांची आमी क्रिस्तांवां जाल्यार आमी आमच्या भावार्थान कितली फुडें गेल्या, आमच्या भावार्थाची कितली उदरगत जाल्या काय, हें आमी होय प्रस्न आमी आमकांच करुया. आमच्या जिवितांत आमच्या भावार्थी जिवितांत जेजूचेर आमी कितलो विस्वास ठेवता, जेजूचेर आमचो भावार्थ कितलो थीर आसा तें आमी समजून घेवया. जेन्ना आमच्या मागण्यांचो फळ आमकां मेळना, आमकां जाय तें आमकां मेळना, तेन्ना आमी कितें करता काय? कितें आमी कुड्या देवान शिनवेता, वो आमी घाडयांत शिनवेता,
हो दुसऱ्या देवाक बोसतांव हो हो आमचो भावार शेळो मोळो जाता हाचेरूय आमी नदर मारुया. जेन्ना आमच्या शेजाऱ्याक आमचे कोणाच्या शेजाऱ्याचे केन्ना कितें बरें जाता तेन्ना तांचें वायट जावंक आमी तांचेर शिरावतांव काय वा तांकां वायट मागोन घेतांव काय असलें आयज काल आमच्या गोंयांत जायतें घडटा. दुसऱ्या पासत वायट मागोन घेवप जाल्यार हो आमचो भावार्थ क्रिस्ती भावार्थ कसलो. आमचे पुवी सोबेंत आसलेल्या बांदावळींचेर तेच पोरी परंपरेंचेर आमी नदर मारुया. आमच्यो अश्यो परंपरा आसात ज्यो वेगळोचार घडोवन हाडटात, ज्यो भेदभाव करतात वो आमकां दुसऱ्यांक भायरायतात. असल्यो परंपरा आमी सुदरावंक नवसरूंक आमी वावरुया. आनी आमचे पवीत सोबेन नवेपण आनी नवसोडणी येतली जाल्यार पयले सुवातेर आमचेंच जिवीत आमी नवसरुया. आमचे जे आदल्यो वायट संवय आसात, आमच्यो वायट चाली आसात त्यो आमी सुदरावंक आमी वावरुया. आमचे संबंद सुदरावया. आमचे तुटलेले संबंद जे आमी जायते फावटी आजुनूय घेवन भोंवता ते संबंद आमी नवसरुया. एकामेकाक बोगसुया आनी बोगसणे मागुया. आदले जे वायट हर्ट्स आसात, वायटपण जे आमचे मोतीन घेवन आसा ते आमी इसरोया. आमचे संबंद थिरावया. आमचे संबंद आमी नवसरुया. आनी जेन्ना आमी आमचें जिवीत आमी नवसरतले तेन्ना आमचें कुटुंब आमी नवसरतलीं. आमचें कुटुंब नवसरतले नवे तेन्ना आमची समुदाय, आमची फिरगोज आनी आमचो आख्खो समाज नवसरतलो. तर हेंच नवेपण आमी आपणावंक, आमी नवसोडणी हाडूंक आमच्या जिवितांत, आमचे समुदायेन, आमचे फिरगोजेन हेंच करूंक आयज आमी जावं फ्रांसीस सावेराचे मोजतीन हीच कृपा आमकां मागून घेवया.